नमस्कार, क्विक न्यूजाक स्वागत. हांव एल्सन हिरगान. आंतरधर्मी काजर जायचे तर मतांतर जाल्ली सर्टिफिकेट हाडीचे म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारान दबाव घालूंक केल्ले प्रयत्न अलाहाबाद हायकोर्टान निर्फोण केल्ली खबर आयल्या. आंतरधर्मीय काजरांक मतांतर प्रमाणपत्राची गरज ना म्हणून सरकाराक दबाव घालूंक लागतना हायकोर्टान दुसरोसो निर्णय दिला. कसल्याय प्रमाणपत्राची गरज ना म्हणून सांगलेल्या कोर्टीन येदोळूस 17 आंतरधर्मीय जोड्यांक परवानगी दिवंक जिल्हा काजराच्या नोंदवणे अधिकाऱ्यांक आदेश दिला. उत्तर प्रदेश सरकारान 2021 इस्वेंत मतांतर निषेध कायदो जारयेक हाडुल्लो. तशें जाल्ल्यान काजर जावंक धर्म बदलतल्यांनी प्रमाणपत्र सरकाराक फावीत करचें आसलें. हाचो उल्लेख करून सरकारान आंतरधर्मीय काजरां निषेध करचे बरी ना म्हूण हायकोर्टान ताकीद केल्या. आपलो धर्म बदलून काजर जावंक परवानगी खातीर विनंती केल्ल्या आंतरधर्मीय जोड्यांक उद्देशिसून आपणाक जाय जाल्लो धर्म स्वीकार करूंक आनी आपणाक जाय असल्या देवाक पातयेवंक हर एकल्याक तांचे हक्क आसा. त्या देखून आपल्या स्वंत कुशीन आंतरधर्मीय काजरां जावंक आयते जाल्ल्या जोड्यांक मतांतर विरोधी कानून अन्वय जायना आनी तांणी मतांतर प्रमाणपत्राक राखची गरज ना म्हूण न्यायमूर्ती सुनीत कुमारान आदेश दिला.